तमाम भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते या सगळ्यांच्या समवेत आज ज्यांना उपजिल्हाधिकाऱ्याकडे म्हणजे नॉमिनेशन पेपर्स दिले त्यांना मन सांग भरून आयले हे सगळे लोक इतले शेकड्यांनी लोक हजारांनी लोक म्हणले आसात हे लोक कार्यकर्ते आज फाटीक फाट लावन किंवा खानाक खाल लावन तुम्ही मुखार चलात आमी तुमचे सगळे आसात सगळे साथ दिवपाक तयार आसात अशा प्रकारची भावना आनी एक घोशणा दीत हांगसर सहभागी जाल्ले आसात। हांव भारतीय जनता पार्टी सहभागी जालो कारण फाटल्या 2 वर्सां हांव बारीकसाणीन निरीक्षण करतालो की कशा पद्दतीन विकास चल्ला कशा पद्दतीन सरकार चल्ला आणि ह्या निरीक्षणाच्या नंतर म्हाका लक्षात आयलें की ना म्हज्या मतदारसंघातल्या 29,000 लोकांक हांव जर विकासाकडे व्हरतलो जर जायत जाल्यार हांवें भारतीय जनता पक्षांत भितर सरूंक जाय। आमचे कैलासवासी दिवंगत पयलींचे मुख्यमंत्री बाबश्री मनोहरभाई पर्रीकर हांचे बाबतींत म्हजी एक वेगळी भावना आसा की अत्यंत जनमानसांत सगळे लोकां कडेन वचपा सारकें शासन जें आसा पळय तें शासन तांणी फाटल्या जवळ 4 वर्सांक आमकां दिल्लें आसा 4-5 वर्सां पयलींचे मुख्यमंत्री पद जबाबदारी नंतर परत जबाबदारी आनीक हांव तांकां भावलो तेय म्हाका भावले मना पासून भावले की तांची कार्यपद्दती आशिल्ली पळय ते बारीक शेतकाऱ्या कडेन बारीक कामगारां कडेन बारीक भुरग्यां कडेन बारीक गरीब मनशां कडेन वचपा सारकी जी कार्यप्रणाली जी आशिल्ली शासन पद्दती आशिल्ली पळय ती म्हाका खूब भावली आनी ताका लागून निर्णय घेतलो की हांव मनोहरभाई पर्रीकरा बरोबर आतां प्रमोद सावंत हांचे बरोबर काम करतलो अशें भारतीय जनता पक्षाचो एक सच्चा सेवक म्हणून काम करतलो अशें आनी लक्षांत घेयात की म्हजो जो अनुभव आसा पळय तो अनुभव भारतीय जनता पक्षाच्या कार्याक आमदार म्हणून हांव वापरतलो पळोवना अशा प्रकारची भुरग्यां खातीर रोजगारी ही दिवपाची ताकद सुभाष शिरोडकरान आसा। आज म्हजे कडेन जवळ जवळ 250 भुरगे वेवसाय आसात वेगवेगळे वेवसाय आसात त्या बरोबर बँकेच्या निमित्यान किंवा इतर कॉपरेटिव्ह मुवमेंटच्या निमित्यान जवळ जवळ 100 भुरगे म्हणजे सरकाराचा आधार न घेता सुद्धा जवळ जवळ 350 भुरगे आज म्हज्या मतदारसंघात काम करतात स्वताचो व्यवसाय स्वताची नोकरी घेवन एक म्हणजे स्वावलंबन म्हणजे स्वताचो व्यवसाय आणि नोकरी प्रायवेट आणि सरकारी कारण हर एक मतदारसंघाचो हो ज्वलंत विशय आसा पूण तो ज्वलंत विशय मुखाल्ल्या 2 ते 3 वर्सां भितर आमचे मुख्यमंत्री आसात त्यांचे सहकार्यान आमचे इतर मंत्री जे आसात तांचे सहकार्यान असो सुटाव आमी करतले आमी बांदून आसात ते सरकाराच्या वतीन हांव अशें म्हणत की आमी बांदून सर्वांगीण विकास ऑफ हर एक इंडिव्हिज्युअलाचो सर्वांगीण विकास जो आसा पळय त्या खातीर कन्सेप्ट घेवन येता मुखार शिक्षणाक माय चायल्ड आपल्या भुरग्याक कोणी म्हणटा म्हजी भुरगीं म्हणून पण दुसऱ्याच्या भुरग्याक बी माय चायल्ड म्हणून ताजें आरोग्य ताजें शिक्षण ताजें सामाजीक स्तर जो आसा पळय हो सगळो सुदारपाचें आनी बदलपाचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखार आमचे व्हॉलंटियर्स करतले हांवूय तातूंत सहभागी जातलो म्हजे मंत्री बरोबरचे वांगडी जे आसतले पळय आपले आमदार तांकां बी काही लोकांक सहभागी करून दितलो कारण गोंयाक जाय की ए क्लास स्टेट इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन। शिरोडे मतदारसंघातल्यान आमचे भाऊ सुभाष शिरोडकर आदले आमदार यांच्या नॉमिनेशन फायल आमचे सीएमान आणि मंत्री गोविंद गावडे जे कितें सांगलां तें सत्य आसा। सुभाष भाऊन जो निर्णय घेतला योग्य निर्णय घेतला आजूय खुबशे आमदार भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश करपाक इच्छुक आसा म्हाकाय फोन येता सीएमाकूय फोन येता अध्यक्षाकूय फोन येता बरी गजाल आसा। आयज गोंयाक भारतीय जनता पार्टीची गरज आसा कित्याक सुभाषान जो निर्णय घेतला भारतीय जनता पार्टी म्हळ्यार एक उदरगत। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमचे आदले आमदार सुभाष शिरोडकर हांचें नॉमिनेशन आमी फायल केलां। आयज लोकांचो उदंड प्रतिसाद आनी शिरोड्यांतल्या लोकांचो भायल्या न्ही मुद्दामून सांगता शिरोड्यांतल्या लोकांचो हो म्हत्वाचो आसा। सगळे आसले जितके लोक शिरोड्यांतलेच लोक आसले सकाळच्यान हांव पळयता हांव शिरोड्यांत गेल्लो कामाक्षी देवीचें दर्शन घेवन तो प्रचार सुरू जालो आनी थंयच्यान मोठ्या प्रमाणांत लोकांचो उदंड प्रतिसाद जो आसा हो लाभलेलो आसा आनी हाजे वयल्यान दाखोवन दिता की आमी शिरोड्यांतल्यान फाटले फावटी आमचे कॅन्डिडेट सुभाष शिरोडकर भाऊ हांकां जितकें मताधिक्य आशिल्लें ताज्या पेक्षा चड मताधिक्यान जो आसा हे फावटीचो सीट आमचो नक्की हो निवडून येतलो आनी विशेष करून म्हणजे सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी घेतलेलें पावल हे विकासाच्या दृश्टीन ताका आमी म्हणटा की सबका साथ सबका विकास आमकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाक जाय। शिरोड्या मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांक इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन ह्या सगळ्या लोकांक घेवन तांकां फुडें वचपाक जाय त्या मतदारसंघाच्या बरोबर त्या लोकांचोय विकास करपाक जाय आनी ताकाच लागून तांच्यांनी ह्या भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला आमी तेंचें स्वागत केलां तांकां कॅन्डिडेचर दिला आनी सगळ्या लोकांच्या विश्वासाचेर परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें कमळ जें आसा हें शिरोड्यांतल्यान फुलतलें आनी शिरोड्या मतदारसंघाच्या बरोबर
लोकांचो विकास करपा खातीर भाऊचे एक पावल जे आसा हें फुडें आसतलें. म्हणजे शिरोडकारांक एकूच आव्हान आसा की जे ढवळाढवळ करणारे जे लोक जे आसा त्या लोकां पासून सावध रावप हे खूब आजचे घडीक म्हत्वाचें आसा. ते फक्त शिरोडेच्या मतदारा पुरते न राहता सबंद गोंयच्या लोकांचो हित जे आसा हे शिरोडकारांच्या हातान आसा. जे आज प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान जे रेबे जे आसा ते रेबे जे आसा पळय न्ही ते आज शिरोड्यान पाविल्ले आसात. ते आंगार आज वतिल्ले आसात. पूण आमी त्या रेब्यांतल्यान कमळ फुलोवपाचो आज आमी निर्णय घेतिल्लो आसा. दृढ निश्चय आज शिरोडकारांनी करप हें खूब म्हत्वाचें. जरी हांव स्वतंत्र जरी आसलो जाल्यार आमचे विचार म्हणल्यारूच विकासाचो विचार जो आसा तो घेवन मुखार वचपाचो आमी प्रयत्न करतात. आनी त्या प्रयत्नान सगळ्या शिरोडकारांचो पाठिंबो आसात. जशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें खरें म्हळ्यार हांव तेवूय उलोवपाक आशिल्लो. जो अभय प्रभू सारकेलो जो फाटल्या फावटी मोगोचो जो उमेदवार आशिल्लो खरें म्हणल्यार हेंकां जर पक्षाचें जर हित जर जपपाक जर आशिल्लें किंवा ह्या बारीक लोकां संदर्भान किंवा नवें जर नेतृत्व जर घडोवपाक जर आशिल्लें जाल्यार ह्या सगळ्यांक ते उमेदवारी दिता आशिल्ले. पण हेंकां आपल्या शिवाय आपल्या घरा शिवाय घरांच्या लिमिटेड करून आज ही पक्ष दवरलेले आसात. त्या पक्षाचे आमी दाव्याक बांदतले. ते गोठ्यान आमी बसून ते फक्त ते घालतात ते चारो खातले. कारण आज जे म्हजे अननेसेसरी काही जणांनी थोडेशे व्हिडिओ काडिल्ले आसात म्हणजे हांकां सगळ्यांक आव्हान आसा. आज ते शिवाचे जे आयाळ आसा ते गळून पडिल्ले आसात. दातूय आज पडिल्ले आसात. आणि आमच्या बरोबर जे आसात ते वाग आसात. वाड्याचेर 20-25% नोकरीचे हे आश्वासन दिता पळय न्ही हे फट्ट चुकीचें आश्वासन आसा. कारण हे सुद्धा आश्वासन म्हाका दिसता सीएम सुद्धा कोणाक दिवपाक शकना. हांव दिवपाक दितकूच शकपाना. पण म्हजें सगळ्यांक आव्हान आसा की शिरोडकारांनी तकलेन काम करून आपले युक्ती वापरून शक्ती न वापरता ते घटनेत्मक अधिकार दिल्लो आसा घटनात्मक अधिकार दिल्लो आसा त्या अधिकाराचो वापर करून एका जाणीन या शिरोडे मतदारसंघाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी एक लक्षात दवरपाक जाय की जे शिक्षण जे आसा ते अत्यंत महत्वाचो जो गाभो जो आसा तो गाभा मुखार व्हरपा खातीर फक्त आयज न्ही गेली कित्येकशी वर्सां सुभाष शिरोडकर आज सातत्यान प्रयत्न करीत आसा.